सरकारी विधेयक मांडप. गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल कार्जेब नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026. माझ्या खातीर. Sir, I request to leave to motion to introduce the Goa non-biodegradable garbage control amendment bill 2026. प्रश्न असो आसा गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. ताका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आतां माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. पणजी शार महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2026. माननीय मंत्री Sir, I विश्व request for leave to move the motion to introduce City of Panjim Corporation Amendment Bill 2026. प्रश्न असो आसा पणजी शार महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आतां शार उदरगत मंत्र्यान विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. पणजी शार महामंडळ दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Municipalities Amendment Bill 2026. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026. माननीय मंत्री विधेयक मांडा. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Municipalities Amendment Bill 2026. प्रश्न असो आसा गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2026 सभागृहात मांडलें. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रदर्शक प्रस्तावाचेर फुडली चर्चा दीस 2. आता आमी माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रदर्शन प्रस्तावाचेर चर्चा चालू दवरतले. सर एक रिक्वेस्ट जे तुमचे आहाय ते आज मातशें मॅक्सिमम उलोवपा लायक आमगे ऑपोजिशन एकल्यान माल कोण माने हाल माय सगळे दाजी, फाल्यां कोण ना फाल तूं एकलोच. आज आमचे सगळे उलयतले. आज तुमगे सगळे उलयतले. दाजी आज सगळे उलोवपाचे आमचे. फाल्यां आमचो कोण. You start. स्पीकर आज मातशें टायम दी म्हाका. कित्याक? हांव उबो रावलां गव्हर्नरागे एड्रेसा मुगे मान्य घालपाक आनी रिप्लाय करपाक. गोड उलयतलो आज. तुम झाडना काय? गोड उलय, अर्देवर उलय. गेले ते असेंब्ली हांवें सांगलोलें चड रेव्हेन्यू जीएसटीचेर आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सेकंडाक आपयली तुगेली. सो काम ते भाशेन जीएसटीचे पयशे येताय तेजे करप ते. गोड गोड उलया. Speaker sir, I stand by here to point out what all missed by the governor, honorable governor, in his speech, which he should have considered, as Goa is burning with a lot of issues. Honorable governor, your speech was so fine. Dreams of development, a golden shine, but jobs are scarce. Roads are full of pothole mine. Crime on rise and the prices climb. Thank you for a nice fairy tale, but now face the decline. India at 2047, Vikshit Goy 2047 हेजे टार्गेट कोताय आमी. आनी 2047 विकसीत गोंय ही जी वाट जर तर आमी चलतले जाल्यार टार्गेट दिवपाची गरज आहा. ऑनरेबल गव्हर्नरान
कांयच टार्गेट घायला नाही कितली जॉब तुम दिले कितली जॉब तुम दितले हेज्या मुखार कितली जॉब तुम इंकले आनी कितली जॉब इंकपा आहा हेज्या मुखार हे कांय कितली स्ट्रॅटेजी आहा ती कांयच उलयली ना गव्हर्नर्स एड्रेस lacked to speak on actual facts and how to make गोंय विकसीत करतो जाल्यार स्पिचींतल्यानूच जावपाना फायनान्साचेर एक उतर बरे भाशेन कांय इलॅबोरेट केलें ना गेले स्पिचांत आमचो जर कंपेर केलो जाल्यार कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट जे आहलें 5% वाडलेलें 5% आनी 5% कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट वाडयलें जाल्यार लॉंग टर्म जे आमकां अचीव करपा जाय विकसीत गोंय करपाक ते आमच्यान करपा जायना सो हे पाटी विकसीत गोंय करपाक कितली इस्कॉल बांदतले कितली इस्कॉला इन्फ्रास्ट्रक्चर हे करतलो कितली हॉस्पिटलां अपग्रेड करतलो एड्युकेशन सिस्टम कितकोन डेव्हलप करतलो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कितकोन डेव्हलप करतलो हे सगळें कॅपिटलाचेर तुवें कितली इन्वेस्ट करतलो आनी विकसीत गोंय म्हणटा तें कितें करतलो हे फायनान्साचेर कांयच एक अर्थ ना वुमन सेफ्टीचेर बायलां कितकोन मुखार काडटलो हेजेर देर इज नो मेन्शन ऑन इम्प्रुवमेंट ऑफ द प्लॅन ऑफ कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट्स कितकोन मुखार व्हरपाक जाय हेजेर कांयच उलयलें ना स्पीकर सर हांव मुगे गेल ती स्पीच आनी हे स्पीच कंपेर करतालो गेल ते स्पिचाचेर हांवें उदका शॉर्टेजी उलयल्लो आनी हांवें म्हणलें 4 वर पूण उदक दीत म्हणटा तें सारकें दियाय म्हूण हे स्पिचाचेर 4 वर हांवें ती 3 वर जाली आमगे बाप संकल्प 3 वर पूण उदक मागतालो आतां हांवें तीच परिस्थिती स्पीकर सर गव्हर्नरान कांयच उदका परिस्थिती कशी वाडटली कित करताय कित गॅरंटी आहा एक कांयच येना स्पीकर सर माया म्हयन्यांत गरमी वाडपा आहा गेल ते पाटी इस्कला भुरग्यांक त्रास जाले इस्कला इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना गेल ते पाटी कंप्लेनां आहली हे पाटी इस्कला इन्फ्रास्ट्रक्चर कितलें सारकें केला कितली एश्योरन्स आहा की भुरग्यांक त्रास जावपाना माया म्हयन्या गोरमेचेर इस्कलां उदक आसतलें उदक कंटिन्यूस सप्लाय आसतली हेजेर चिंतप एक कांयच उलोवप जालें ना स्पीकर सर हे भुरग्यांक त्रास जावपा आहाय ते गेल ते वर्साकूय जाल्ले हे पाटी जाता स्पीकर सर की रिग्रेट्स एंड फेलियर्स ऑफ ऑनरेबल गव्हर्नर स्पीच I honestly would like to address. Speaker sir, illegal land conversion 39A 17(2), illegal filling of fields. I think so. Shet both speaker sir. I think so. I Cormonson by Sata and I Morgo Pawat Muda left and right and Shet both. The legal kinds Konakita speaker sir 39A 17(2) under the correction Munkotai and Shet Puropa Komesko speaker. Gauts look Soglo act time Zata. Kolwa board gata speaker sir. कोलवा अशें कोण शेत पुरोवपाक परमिशन दिलो स्पीकर सर आनी आतां कोलवा शेतांत टीसीपीन अप्रुवल एक पाट दिलें ना मागीर अप्रुवल दिलें आनी आतां सगळो बोर्ड थिंग चलता स्पीकर सर हेच भाशेन स्पीकर सर रिसंटली गोया नायट क्लब इन अंजुना इट वॉज फाइंड बाय 15 lakhs on January 12, 2026 for illegal conversion of farmland. These violations स्पीकर सर कित्याक जाता these are happening due to TCP amendments. Why no mention of these and why no mention of halting this kind of things speaker sir कित्या मेन्शन ना हे इलिगल वायलेशन चलता शेत पुरयताय दोंगर कातयताय हेजे मेन्शन कित्या ना आनी हेजे आमगे जी अस्मिताय आहा ती सांबाळपाक कित्या मेन्शन ना गव्हर्नराचे स्पीकर सर एज द गव्हर्नर ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफर्स condolences to the Arpora 25 lives सिंतमेंत काळो कंडोलन्स गेली 25 लोक मेल म्हूण at the Birch by Romeo Lane. The speech fails to address the magistrate's reports, Speaker sir, which holds officials and authorities responsible. No arrests जाल्यो हे सगळे करता म्हणल्यार the tragedy exposes regulatory failures in nightlife venues. Why no commitment of implementing the magistrate's reports finding and why no discussion on presenting the magistrate's report in public domain, Speaker sir. हे आज उलोवपा जाय इतलो लोक मेलो तेजे सिंतमेंत कोण एक जाले मेलो लोक पोतून येना स्पीकर सर पूण तेजे सिंतमेंत केलो तो बरो आहा सिंतमेंता भायर रिस्पॉन्सिबल पर्सनाचे तुम कित कोतले कित केला आनी हेज जो रिपोर्ट आहा तो पब्लीक डोमेना कित्या हाडना आनी केन्ना हाडले हेजे एक उतर ना स्पीकर सर जॉब स्कॅम जाली स्पीकर सर पयशे दिन जॉब मेळटाय स्पीकर सर हेजे आख्खे स्कॅम आमी सगळ्यांनी चोयले स्पीकर सर खूब कारवाई जाली वय ना जालें पूण आज हे सगळे स्कॅमाचेर तुका पैसे दिवन कोणाक जॉब मेळ्ळे ते नांवां दी म्हाका बाबा आपूण पैसे दिले आनी जॉब मेळ्ळो अशी कोण आसा पळय न्हू ताजी नांवां दी हांव इन्क्वायरी करता बरें जॉब स्कॅमाचेर उलोवनाका आयक जेचेर केसी फायल जाला इट इज अ डिफरंट स्टोरी
पण जो मनीस तुका सांगता जर आसत न्ही आपल्याक जॉब मेळ्ळा आनी आपूण अमक्या मनशाक पे केल्या ताजी नांवां सबमीट कर आपयता इन्क्वायरी हे जे जितले जॉब स्कॅम जाला स्पीकर सर पूजा नायकाच्या नावाचे 17.68 crores 300+ जॉब्स दिस इज इन पब्लीक डोमेन स्पीकर सर हेजे यूथ जो एस्पिरंट आसलो 300+ जे कोण पयशे दिल्ले आनी हे स्कॅमाक घुसलोय युथागेलो जो कॉन्फिडन्स आहा तो कॉन्फिडन्स आमी आज काबार केलो स्पीकर सर हे कॉन्फिडन्स बुस्ट करपाक कित केलां कित उलयलें स्पीकर सर कितकोन तुम बुस्टाप कोतले कितकोन तुम हे कोतले आम व्हडली बरी तोखणाय केली स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बरें हा हे इम्प्लिमेंट तें केलां आज गरज आहा युथाक घोटसाय दिवपाक की बाबा हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतले सामान्य पोरजे गेले भुरगे तांकां सिरीस मेळ्ळ्या स्पीकर सर आज सिरीसे म्हणटाय ते एस जावपा जाय स्पीकर सर 500 जॉब काडले जाल्यार बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 50 जॉब एलिजिबल क्रायटेरिया हांव म्हणा ग्रॅज्युएट आहा ते ग्रॅज्युएटा जॉब दोतोर आहा ते दोतोरा जॉब पूण कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जरी तरी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया प्रमाण डिस्ट्रिब्यूट जाले स्पीकर सर जाल्यार सगळ्यांकू एक पंगडा लागता स्पीकर सर आज जॉब म्हणटा ती चोयली जाल्यार स्पीकर सर एक कडेन जाल्यार एक कडेनूच जीएमसी गेले जाल्यार एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सीतून लोक बोल्ला स्पीकर सर आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी नर्स नाय स्पीकर सर दोतोर नाय स्पीकर सर हे स्ट्रीम लायन करपाक कितकोन स्पीकर सर हेजे म्हाका सदां कितें पूण स्ट्रीम लायन करपाची चर्चा जावपा जाय स्पीकर सर नाजाल्यार एस दिसता जीएमसी भितर चलता एक आखो गांव आहा थिंग वारकी कोण ना कोरमोणी कोण ना ओळ्ळे कोण ना कोणूच ना म्हणजे आमगे गांवां कोण शिकलो ना सगळे अनपड स्पीकर सर सो हे म्हाका सदां गव्हर्नरान स्ट्रीम लायन करपाक उलोवपा जाय की डिस्ट्रिब्युशन ऑफ जॉब्स इन वॉट एवर मॅनर यू आर डुईंग तूं म्हणटा आतां पयशे घेवपा नाय कोण पयशे दिले जाल्यार पयलीं गेले तेजे कारवाई कांयच जालें ना स्पीकर सर पूण हेज्या मुखार जर तर बरे भाशेन डिस्ट्रिब्यूट जाले जाल्यार सगळीं शिकलो भुरगीं गव्हर्मेंटाक पावतलीं स्पीकर सर कटिंग ऑफ हिल्स स्लोप्स स्पीकर सर रेस मागोस हांव गेल्लो स्पीकर सर तो दोंगर कोसळोतो म्हूण हात लायिल्लो तेजे फाटल्यान पावसा तो दोंगर कोसळो स्पीकर सर कितें जालें स्पीकर सर जालें तें जालें सोडपाचें बुतानी स्पीकर सर राहेजा प्रोजेक्ट येता वारका स्पीकर सर आमकां दोताय आमकां खबर देखून आसना कोण कितें कोत्तो कित्याक आमचे बरें कोण येना सायन देखून मारपाक वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बट लोक आमकां विचार स्पीकर सर सो हे प्रोजेक्टांचेर नॉन डेव्हलपमेंट झोन जाय हे दोंगर आहा हेजे जस्टीस रिबेलोन एक बरें स्क्रिप्ट करून 10 पॉयंट चार्टर दिलो स्पीकर सर ते चार्टराची एक मेन्शन करपा जाय वय सरकार हेजी कन्सिडर कोतलो दोंगर साल्वार कोतलो गोंयची आस्मुताय जी आहा गोंयच्यो न्हंय आहाय गोंयची जंगल आहाय ही गोंयची आस्मुताय जे 10 चार्टर आहाय ते चार्टराची एक कितें पूण उलोवपा जालो स्पीकर सगळ्यांक पावलो स्पीकर सर पूण गोंयची आस्मुताय फुडले पिळगे खातीर कितकोन साल्वा करपा जाय आनी आमगे सरकार कित कोतलो हेजी एक 2 उतर उलोवपा जाली स्पीकर सर इस्तिमोस हांव दिसता स्पीकर सर जेन्ना आस्मुताय उतर येता फुडले पिळगे खातीर जरी तरी एक गव्हर्नरान उलयलो ते इस्तिमोस हांव दिसता स्पीकर सर आम सालसेतास वयताय आमकां बरें दिसता की जरी तरी वडील मनीस जो स्टेट राखता तेणें जर तर आश्वासन दिली ती आश्वासन फुलफील कोनाय ती दुसरी गजाल पूण एक आश्वासनान होपान तो आम रावताय स्पीकर सर पूण हो होप म्हणलो दिलो ना स्पीकर सर आमगे जंगलां आमगे रानां आमगे शेतां ही सगळीं राखपाचो ही आस्मुताय राखपाचो 10 पॉयंट चार्टर डिमांड दिल्लो ते 10 पॉयंट चार्टर डिमांडाचेर उलोवपा जाय स्पीकर सर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हे स्पीकर सर व्हडले सेलिब्रिटी स्पीकर सर आमी नांव कितलीं गेलीं आशिश नेहरान थिंग जमीन गेलो हा केड स्पीकर सर इट इज नॉट अ बिग सिक्रेट नांव येयल्लीं हांवें कितले पाटी अजून तेगे कांय जायना स्पीकर सर म्हाका कळोन येयलो हा आतां ताका हट्स घालपा दिलो म्हूण स्पीकर सर हेंक व्हडले सेलिब्रेटींग शिल्पा शेट्टी गे थिंग सगळे आउट जालो स्पीकर सर नांवां व्हडले सेलिब्रिटी पयशे आहाय तेंकोडे इन्वेस्ट करपाक पूण लिगली कित्याक कोनाय स्पीकर सर आमकां गोंयकारां जरी तर कितें करूं जाय रोस आमलेटी गाड घालपाक ट्रेड लायसन्स दिनाय स्पीकर सर त्रास जाता पूण ह्या व्हडले पयशे हाडलो मनीस इल्लिगल कोताय सँड ड्यून डिस्ट्रक्ट केलो स्पीकर सर वार्क गांवांत व्हड मशीन हाडलें 10 मीटर रस्तो केलो स्पीकर सर तो मशीन हांवें हाडायलें ते मशीन मागीर मामलादार येयलो सगळेलो पूण मशीन सोड स्पीकर सर हेजे कितें जाता स्पीकर सर वाय पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज देर वेन इट इज हियर टू प्रोटेक्ट दी एनवायरमेंट स्पीकर सर रिवर साल पोल्युशन आहा स्पीकर सर इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स हांवें जिओ बॅग हाडलें जिओ बॅग हाडून दाखयलें थिंगा मिनिस्टर येयले काबराल आहलो तेन्ना PWD मिनिस्टर तेणें येयलो तेणें एक्नॉलेज केलें वय जाता म्हूण पूण मागीर फायनली फायनान्सा मुठा म्हारग पडटा म्हणजे रिवर जी आमगे आस्मुताय रिवरा उदक पोल्युशना जर तर येता तितून ते सांबाळपा जर ते आमकां म्हारगाय लागता स्पीकर सर जाल्यार गॉड सेव अस स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्यो वस्तू उलोवपा जाय स्पीकर सर गुंडाराज आज गुंडाराज लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन कोणूय कायद हातींक येता दाकोयटी चलता ड्रग्स गॅम्बलिंग सुसायड चलता पिट्स पिलांनी स्पीकर सर
Why cannot the governor mention of having a comprehensive task force or committee to holistically tackle youth safety, women safety, drug abuse, illegal gambling? Why no moral boosting to our youth to protect our motherland? आम कित्या ते मोरल बूस्ट करपाक आमगे स्पीचींतल्यान उतर कित्या हाडनाय स्पीकर सर? Why are we not inspiring our Goan youth to protect Madai, to save Madai, save our forests, save our lands? Why are we not inspiring them to become the Rakondas of Goa? आमगे जर जर गव्हर्नरागे स्पीचीन जरी तरी गव्हर्नरान म्हणले, I would want to call upon the youth and encourage them to keep complaining, to present, to make awareness of if anybody is doing illegal land filling, शेत पुरयताय, दोंगर पुरयताय, तुम जावपा जाय गोंयचे राखणदार, हे जर तर स्पीचींतल्यान घायल्ले स्पीकर सर, जाल्यार youth encourage जातालो, they get empowered, आणि तेय मुखार सरतले स्पीकर सर. बट हे मिसिंग आसा स्पीकर सर. ह्यो गरज्यो वस्तू म्हाका सदां करपाची गरज आहा स्पीकर सर. लोकल कल्चर, आमगे जो कल्चर आहा, आमगे कल्चर कित्यांतल्यान वयर दिसती पडटा स्पीकर सर. नाटकांतल्यान, तियात्रांतल्यान, जमनी वळ्यो खेळ म्हणटाय तितूंतल्यान तुमगेली नाटकां आसताय स्पीकर सर. कल्चरल हे सगळे प्रोग्रामांतल्यान आमी कुणबी साडी घाताय, आनी कितें न्हेसताय, आनी कितें रांदताय, हे सगळे कल्चर स्पीकर सर. हे कल्चराचेर आमी गव्हर्नरागे स्पीचींतल्यान येवपा जाय स्पीकर सर. तेणें जोरी जोरी म्हणलें की बाबा आमगे शिगमो जाता, शिगम्याचेर उलयल्लो, होलीचेर उलयल्लो, आमगे ईदाचेर उलयल्लो, क्रिसमसाचेर उलयल्लो, हे सगळे कल्चराचेर उलयल्लो. प्लस घोटसाण दिल्ली की हे जमनी वयले खेळ एक्टर जे आहाय, खेळ तियात्रिस्ट जे आहाय, जे तुमगे नाटकांतू तुमगे जे एक्टर आहाय, हेंक सगळ्यांचे जरी तर एक दोन उतर आपल्यागे स्पीचींग घायल्ली, तेंक आनी उमेद येताली स्पीकर सर, आनी एनकरेज जाताले सगळे एक्टर बी, ताकी ते एक्टिंगांतल्यान आमगे जमीन राखपा, आमगे कल्चर राखपा, हे ड्रामांतल्यान ते आमकां अवेरनेस करता स्पीकर सर, आनी तेंका आनी उमेदीन वाडटालो स्पीकर सर. स्पीकर सर, हेल्थाचेर आमी सदां उलयत आसताय स्पीकर सर. तुवें हॉस्पिटलां प्रोटेस्ट चलता आमी उलयताय सोडा, पयशे नाय स्पीकर सर फायनान्साक. एअरपोर्ट मोडपा पयशे आहाय, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळे उलयली स्पीकर सर, सगळे आमदार उलयले, पूण हितून कांयच जायना, नो व्यवस्थ कांयच जायना स्पीकर सर. आहा तीच मेंटेन करपाक त्रास जाता स्पीकर सर. हे हेल्थाचेर गव्हर्नरान जर तूं मातशें स्ट्रेच केलें की गांवचो लोक जो आहा PHC आनी सब हेल्थ सेंटरांतूच केटर जावपाक, मडगांव हॉस्पिटल असो पोणा जावपाक, हे जर तरी असो पोणा जाल्यार कितें जावपा जाय? गांवांनी म्हयन्या एक पाट डेंटिस्ट येवपा जायो, कार्डिओलॉजिस्ट येवपा जायो, पिडियाट्रिशियन येवपा जायो, गायनोकॉलॉजिस्ट येवपा जायो, ऑन्कॉलॉजिस्ट येवपा जायो, कॅन्सरा दोतोर, हार्टा दोतोर, हे सगळे सब हेल्थ सेंटरान म्हयन्या एक पाट विजीट जावपा जाय स्पीकर सर. तेन्ना गांवचो लोका लोड जो आहा तो तुगेलो सिटीन वचपा ना स्पीकर सर. ह्यो वस्तू गव्हर्नरान आपल्यागे स्पीचींतल्यान सांगो जाय आसलो की आमगेलो सरकार ट्राय करता, प्रयत्न करता की दोतोर वाडोवपाक, भुरग्यांक एनकरेज करपाक, सीट वाडोवपाक GMCन, ताकी आनी दोतोर जावपाक, सब हेल्थ सेंटरान दोतोर जे आहाय आज उणी आहाय ते जावपाक. कित्याक ना स्पीकर सर? वाय इज दिस मिसिंग स्पीकर सर? ट्रान्सपोर्टाचेर जेन्ना उलयताय स्पीकर सर, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इज अ डिजास्टर स्पीकर सर. वाय देर इज नो फोकस ऑन मेकिंग विकसीत ट्रान्सपोर्ट? जायना स्पीकर सर, जायना जाल्यार तेंय तुम अडानी बी तेश करून एअरपोर्ट जाय ते भाशेन हेंय आउटसोर्स करपाक स्पीकर सर जायना जाल्यार, पूण करूंक जाय. लोकांक त्रास जायत आहाय, सेम प्रॉब्लम्स सेम आमी उलयत आहाय स्पीकर सर, बट वी आर अनएबल टू डू स्पीकर सर. एक गरजेची गोष्ट एज आय एम ट्रायंग टू वायंड अप, कीप टॉकिंग. हांवूय जाण्ट जातलो, तूंय जाण्ट जातलो, चीफ मिनिस्टरूय जाण्ट जातलो. आज आमी हिंग हे परिस्थिती पावलो आहाय कायदे करपाक. जाय तो अनप्रिविलेज लोक आहा जे जाण्ट जाल म्हणटरी तांकां आमी ओल्ड एज होमाक घालचें पडटा. तेंगे भुरगीं भायर आसताय, बिजी आसताय, लायफस्टायल चेंज जाताय. आज ओल्ड एज होम आम नेंट आसतना प्रेझेंट ओल्ड एज होमाचे कायदे पयशां सपोर्ट जावो. जे वस्तूक 100 रुपये लागताय ते वस्तू 10 रुपये दिन काम जायना स्पीकर सर, म्हारगाय वाडोता. सो आमी ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजीस हेची सिस्टम म्हाका सदां गव्हर्नरान एक दीस बसोन चिंतून हेजे कितकोन पयशे घालपा जाय, हुंयसर पयशे हाडपा जाय आनी तांकां अपग्रेड दिवपा जाय. बिकॉज all these people who are in the old age homes, they have given a lot for the country, they have given a lot for the state. ते गोडे ऑल मनीस आसता एक पाटी, पूण आज तांकां सपोर्ट ना म्हणून ते थिंग ओल्ड एज होमा रावताय. सो दीज आर ओल्ड एज होम नाव एक ओल्डर वर्जन. नाव वी कॉल देम एज सिनियर सिटीजन रेक्रिएशन सेंटर्स. हे रेक्रिएशन सेंटर्स अपग्रेड करपाक गरज आहा आनी अपग्रेड केले जाल्यार तेंगे लायफस्टायल चोवपाक गरज आहा, तांकां फंडिंगाक गरज आहा. हे म्हाका दिसता उलोवपाक गरजेचें आनी हे पाट उलयलें ना जाल्यार येते पाट पूण उलय स्पीकर सर. आनी लास्ट एज आय वायंड अप स्पीकर सर, 2 दिसांनी 16 जॅन ओपिनियन पोल डे येता. हे ओपिनियन पोल डे म्हणजे अस्मितायेचो दीस
आनी हो गोंया आमी व्हडले हितू सेलिब्रेट करपाची गरज आहा. आमगे सरकार जायत पाट इसरता, सो सरकारा उगडास करपाक गरज आहा. आनी गव्हर्नरान आपल्यागे स्पिचीनूय घालपाक जाय हें, बिकॉज हो आस्मुतायेचो दीस म्हणजे एक व्हडपण आमकां त्या दिसा कितें जालो तें, ना जाल्यार आज हिंग आम गोंय मू आसनासलें स्पिकर. सो हे 16 जॅन ओपिनियन पोल डे गव्हर्नर स्पिचाचे गव्हर्नरान फुडले पाटी घालचे आनी दीस शूड बी अ स्टँडर्डायज, जे भाशेन तूं मॅक्सिमम कॉपी पेस्ट करून स्पीच रेडी कोताय ते भाशेन 16 जॅन ओपिनियन पोल डे हे मेन्शन करपा जाय. आनी गव्हर्नरान एक आपल्यागे स्टँडर्ड प्रॅक्टीस दिसपा जाय, ताकी आस्मुतायेचो दीस म्हणटा तो व्हडपणान काळजांतसून सगळ्यांक प्रचार जावपा. स्पिकर सर हें सांगून आय वूड लायक टू एंड अप. थँक्यू स्पिकर सर. आमदार उल्हास त्रेकर. स्पीकर सर, आमचे गोंयचे गव्हर्नर श्री कुशापती अशोक गजपती राजू हांणी जो अभिभाशणान जे सांगला आनी जवळ जवळ 2 वरां तेणें गोंयच्या सरकारान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळ्या मंत्रिमंडळान जी कामां केल्या ती 2 वरां सुद्दां तांकां कमी पडली. आनी इतली थोडीशी कामाचे हांव उलोवपाक सोदता स्पीकर सर. एक बरी एक सरकारान काम केलें की म्हजें घर. कितलीशीं वर्सां लोक आपल्या जाग्याचेर घर बांदलां पूण ते कायदेशीर जायनासलेले. जावं 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर म्हाज्या मतदारसंघान झरीवाडा हांगासर 100 घरां 1985 अलॉट केल्ली, पूण जो मनीस घेतला तो आयज ना आनी तेजी फॅमिली वाडल्या आनी तेंचे ते जागो आसलो तांच्या नांवार अजून जायनासलेले, कारण ती कलेक्टरान जी ऑर्डर दिल्ली ती ऑर्डर फक्त तेज्याच नांवार आसली, ती ट्रान्सफर जायनासली. पूण आयज ह्या म्हजे घर अंडर आयज ज्या मनशान हें घर घेतल्या त्या दुसऱ्या मनशाक सुद्दां तो दिवपाक शकता. हो बरो एक कायदो आमच्या ह्या सरकारान केल्ले कडेन आसा. जावं ते कमुदाद लेणेचेर घरां आसलेलीं कितलींशीं वर्सां लोक पळयताले की पंचायत नोटीस काडटा, कोण तरी डेप्युटी कलेक्टर नोटीस काडटा आनी खंय तरी एक भिरांतीन लोक रावताले. पूण आयज तांकां खंय तरी एक संदी मेळ्ळ्या की आपलें घर खंय तरी तें लिगलायज जातलें, जावं तें प्रायवेट लँड आसतलें. स्पीकर सर, म्हाजी आनी एक विनंती आसा की आमच्या गोवा हावजींग बोर्ड ह्या घरांक जी अलॉट केली आनी कांय तेंपान ती घरां एक मनशान काडून दुसऱ्या मनशाक विकली, दुसऱ्या मनशान तिसऱ्यांक विकली. पूण आयज गोवा हावजींग बोर्ड ही घरां त्यांच्या नांवार करना, की ते म्हणटा की आमकां जो अलॉटी आहा त्यांच्याच नांवार करतले. तेन्ना म्हाका विनंती आहा की आमच्या सरकारा कडेन आनी चड करून आमच्या हावजींग बोर्ड मिनिस्टर बाब आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की ही जी अशी तरेची घरां आसा गोवा हावजींग बोर्ड तांकां सुद्दां तुम्ही जो आता जो कोण रावता आनी तेजे कडेन जर एग्रीमेंट आसा तर तेज्या नांवाचेर ही घरां सेल्डीड जावची अशी म्हाजी विनंती आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता न्यू डिस्ट्रिक्ट जाले कुशावती आनी ह्या खातीर खुबश्यो जे बर्डन पडटाले लोकांक इतले मडगांव येवप काणकोणच्या पोतांसून आनी तांकां आयज खंय तरी एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जाल्या कारणान तांकां खुबशीं तेंची कामां ही बेगीन जातली आनी तांकां न्याय मेळटलो. ह्या खातीर सुद्दां आमच्या सरकारान एक गोंयान एक बरें आमच्या एक केल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता 550वी एनिवर्सरी श्री समस्त गोकर्ण प्रताकळी ज्योतम मठाची जाली आनी थंय 77 फूट ब्रांज लॉर्ड रामाचो स्टॅच्यू थंय जालो आनी ह्या उद्घाटनाक आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येवन गेले आनी आमकां एक संदी मेळ्ळी की ह्या प्रसिद्ध अशा मठांत आमकां उपस्थित रावपाक. स्पीकर सर, आमी पळयता की 150वी जयंती बिरसा मुंडा यांची जाली. बिरसा मुंडा हो कोण असलो हे खुबश्या लोकांक खबर नासली, पूण आमच्या मोदीजी सरकारान तेजी जयंती देशभर साजरी केली. तेच्या खातीर मेगा इव्हेंट्स जाले, जनजातीय मंथन जालें, जनजातीय मुखिया संमेलन जाली, जनजातीय खेळ उत्सव जालो, मेगा बायक रॅली जाली आनी आयच्या तरुण पिळगेक जे जनरेशन आहा तांकां कळ्ळें की एक आदिवासी सुद्दां एक नेता जो बिरसा मुंडा तेजी कोणीच केन्ना याद करूं नासली ती आमच्या ह्या सरकारान करून दिली आनी आयच्या लोकांक बिरसा मुंडा कोण आसलो हें आमच्या भुरग्यांक कळपाक लागले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे 150वी वंदे मातरम हें आमचें गीत हेका 150 वर्सां जालीं
आणि हे गीत जेन्ना बंकिम चटर्जींनी म्हटलेलें तेन्ना आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांक एक आंगार त्यांच्या एक भार येतालो आनी त्या पदाच्या हितून कितलेशे आमचे संघर्ष जाले आनी आमी त्या संघर्शासून आमचे भारत सरकार खंय तरी आमी जैतिवंत जाला आनी त्या वंदे मातरा खातीर आमी गोंयभर सुद्दां आमचे आनी सरकारी पातळीचेर जावं स्कुलांचेर सुद्दां ह्या वंदे मातरमाचे कार्यक्रम जाले. म्हाका एक संदी मेळ्ळी की धारबांदोडा मामलेदार कलेक्टर ऑफिसान थंय सरकाराचो एक प्रतिनिधी म्हणून करून म्हाका वचपाक मेळ्ळें आनी थंय हांवें वंदे मातरमाच्या ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवपाची संदी मेळ्ळी. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे 150वी सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती साजरी जाली. हे दाखोवन दिता की आमच्या जे पूर्वज आहा जे आमचे बरें काम करून गेल्लेले हांकां कोणी तरी फाटीं दवरलेलो प्रयत्न केल्लो ते आमच्या सरकारान तांकां फुडें हाडपाचो तांची याद ह्या देशभर करपाचो प्रयत्न केलो. स्पीकर सर, आमी पळयता की त्याच प्रमाणे आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जाले. जे दिव्यांग लोक आसता तांकां खंय तरी एक संदी मेळपाक जाय आपले कला दाखोवपाक, आपली संदी दाखोवपाक. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांणी गेली 3 वर्सां हे फेस्टिवल बरे तरेन तेणीन ते करून दाखयले कडेन आसा. ह्या युनायटेड नेशन कोलॅबोरेटेड तशेंच 27 कंट्रीचे हितून लोक पार्टिसिपेट जाले 4 दीस. आनी त्या बरोबर व्हीलचेअर क्रिकेट आसतली, ब्लायंड क्रिकेट आसतली, वुमन क्रिकेट आसतली, अशे 300 डिफरंट इव्हेंट्स ह्या 4 दिसान थंय पर्पल फेस्टिवलाक तेणी करून दाखयल्यो आनी खरोखरच आमचे मिनिस्टराचे अभिनंदन करता. तशेंच कालूच आमच्या मडगांव हांगासर बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जालें. तेका सुद्दां आयज 3 वर्सां जाता आनी एक भुरग्यांक आपली कला दाखोवपाक, भुरग्यांची नवीन नवीन फिल्म्स दाखोवपाक आनी त्यांचे टॅलंट्स दाखोवपाक ह्या बुलबुल फेस्टिवलान गेली 3 वर्सां हे घडोवन हाडटा. आनी एक लोकांक एक संदी मेळटा पेरंट्सांक की आपल्या भुरग्यांक सुद्दां ह्या फेस्टिवलाक व्हरून आपली जी कितें टॅलंट आहा ती पळोवपाक मेळटा. तशेंच आमच्या सरकारान जावं ते कलाकार आसतले, जावं ते फ्रिडम फायटर आसतले, जावं ते टिचर आसतले, हेंकां सुद्दां आमचो सरकार विसरना, तांचो सन्मान करता. जावं ती आमची श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई फ्रीडम फायटर आसतली, तिका पद्मश्री अवॉर्ड हो दिवन तिचो सन्मान केला. त्याच प्रमाणे आमचो गोंयचो फामाद गायक अजित कडकडे जो आपल्या अभंगांनी देशभर नांव जोडपाक घेऊन निघालो दत्ताची पालखी आम्ही भाग्यवान असे अभंग म्हणून देशभर आपले नाव व्हड काडपी व अजित कडकडे तेका सुद्धा गोमंतक विभूषण अवॉर्ड दिवन सन्मान केल्ले कडेन आसा. जावं आमचो प्रिन्सिपल विलास सतरकर डॉक्टर KP हेगडेवार स्कुलाचो तेका सुद्धा प्रेस्टिजियस नॅशनल टीचर्स अवॉर्ड सुद्धा आमच्या सरकारान ह्या खातीर तांकां बरें काम केलां म्हणून दिल्ले कडेन आसा. जावं ते आमच्या मोदी सरकाराचे GST खातीर जे खुबशे प्रायस जे वाडलेले आसलेले, सामान्य मनशांक खूब त्रास जाताले आनी ह्या खातीर सुद्धा हो GST खुबसो कमी करून ह्या लोकांक आमच्या देशभराचो फायदो जाल्ल्या कडेन जी ती महिला आसतली ते जे कितें डेली जे कितें वस्तू लागता हांकां सुद्धा जावं ते मेडिसीन आसतले हाका सुद्धा खुबसो रेट हो कमी केल्ले कडेन GST कमी केल्ले कडेन आसा. तशेंच आमी पळयता की गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन अंतर्गत 3200 सेल्फ हेल्प ग्रुप जांकां 46,000 महिला जवळ जवळ 380 करोड लोन दिवन तांकां आपल्या स्वताच्या पांयार उबो रावपाक सरकारान तांकां मदत केल्या. आयज आमी पळयता आमी खुबशा अशा जे इव्हेंट्स जाता ते आमची महिला स्टॉल घालता, आपले जे कितें केल्लेल्यो वस्तू हाडून विकता आनी ह्या मेळून तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आनी ती आपल्या घरान आपल्या घरकाराक खंय तरी आदार दिवपाचो प्रयत्न ह्या मार्फत जाल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की आज सकाळीच PWDच्या अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग जावं आमचे गॅस पायपलायन जावं आमचे उदकाची पायपलायन घालता आनी ह्या खातीर खुबशी अशी कामां बरी जाल्ली कडेन आहा. परंतु जेन्ना जे अंडरग्राउंड केबलिंग जाता आनी ते रोड रिइन्सिस्ट करपा जाय आनी ती एजन्सी सरकाराक पयशे डिपॉझिट करता तेन्ना म्हाजी मागणी आसा की जेन्ना जे डिपॉझिट केल्ले कडेन आहा काम करपाक ती कामां वर्क ऑर्डर बेगीन दिवपाची गरज आसा. पूण आमी पळयता की ती कामां अशी आडखळून उरता आनी त्या खातीर
लोक खुबशे आमदाराक मागीर वायट धरता, कारण रस्तो खटले कडेन आसा. म्हज्या मतदारसंघान गॅस पायपलायन खंडले कडेन आसा, रोड डिगींग केल्ले कडेन आसा, अंडरग्राउंड पायपलायन डिगींग केल्ले कडेन आसा, आनी आतां तिसरें वॉटर सप्लाय डिगींग करता. आनी ह्या खातीर लोकांक खुबसो त्रास जाता. तेन्ना ज्या एजन्सीन डिपॉझिट वर्क म्हणून केल्ले कडेन त्यांची जी कामां आसा ती जाता तितली बेगीन ऑर्डर मेळची अशी माझी मंत्र्याक विनंती आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की देशभर प्रधानमंत्र्यान एक नारो दिलो की टीबी मुक्त जावपाक जाय म्हणून, आनी आमी देशभर तशें गोंया सुद्दां आमी ह्या खातीर वावरले. पोषण किट्स तांकां दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी गोंयांत सुद्दां टीबी मुक्त जावपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. सरकाराचो एक बरो उपक्रम आसलेलो. स्पीकर सर, आमी पळयता की DSS स्कीम ही खरीच एक आधार दिवपी स्कीम जी आमच्या BJP सरकारान सुरू केल्ली. जेन्ना आमी वयता लोकां कडेन हे स्कीम घेवन तेन्ना लोक सदांच म्हणटा की इतली सरकारां येवन गेली पूण खंयच्याच सरकारान आमकां गरिबांक केन्ना आदार करूं ना. पूण आयज पळयता आमी 1,23,046 लोकांक हो आयज आमच्या गोंयच्या लोकांक बेनिफीट मेळटा. जवळ 250 करोड डिस्ट्रॉच जाता तांकां, आनी खंय तरी एक आधार मेळटा. ज्या घरान कोण आधार ना अशा जाणट्या लोकांक हे म्हयन्याक 2,000 मेळटा आनी आधार मेळटा. खरोखरच टायम टू टायम हे पयशे मेळटा, त्यांच्या अकाउंटान येता. खरोखरच एक अभिनंदनची गोष्ट आसा. त्याच प्रमाणे गृह आधार स्कीम आसतली. 1,27,170 ह्या महिलांक ही स्कीम आयज मेळटा. स्पीकर सर, आमी पळयता की कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अंडर चलपी खुबशे रूट्स ह्या बशी कमी असल्या कारणान खंय तरी लोकांक त्याची बरी सेवा मेळना. ह्या खातीर सरकारान म्हजी बस योजना काडली, आनी म्हजी बस योजना काडली आसतना जे कोण जे प्रायव्हेट बसवाले आसा तेंच्यांनी हितून भाग घेवन जाल्यार तांकां पर किलोमिटर तांकां पयशे मेळटले. त्याच प्रमाणे तांकां समज नवी बस घेता जाल्यार तांकां पयशे मेळटले. जावं त्यांचा इन्शुरन्स आसा जाल्यार सरकार घेतलो. अशे तरेची स्कीम केल्ले कडेन आसा. आनी हेचो एकूच हेतू आसा की प्रत्येकाच्या शहरान गांवांत ही बसीचो लाभ मेळचो, आनी प्रायव्हेट वाले बशी जे आसा तांकां सुद्दां हितून खंय तरी सरकाराचो खंय तरी मदत मेळची ह्या दृश्टिकोनान म्हजी बस योजना सुरू केल्ली कडेन आसा. डबल इंजिन सरकार जावं केंद्रात माननीय पंतप्रधान तसे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याचे सगळे मंत्रिमंडळ हे बरे काम करता. म्हणून आज आम्ही पळयता की लोक सरकारा बरोबर आहा. दोन्ही जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक जे हालींच जाल्ल्या कडेन ते दोन्ही कडेन आमचे निवडून लोक येयल्या आणि थंय नवीन अध्यक्ष जाल्यार तांचे अभिनंदन करता आणि हे दाखोवन दिता की लोक सरकारा बरोबर आसा. स्पीकर सर, खुबश्यो गोष्टी ह्या अभिभाशणांत आसा, पूण हांव थोड्योच गोष्टी आयज हांव ह्या सभागृहान मांडल्या. हांव अभिनंदन करता आमच्या सरकाराचे की खुबशीं कामां केल्या बद्दल. देव बरें करूं. डॉक्टर चंद्रकांत शेटे. स्पीकर सर, आज हांव उबो रावल्लो आसा. आमचे जे गव्हर्नर आसा श्री पुशापती अशोक गजपती राजू, ज्यांच्यांनी जी स्पीच केला ताका कॉम्प्लिमेंट करपाक आज हांव उबो रावल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तांचे पुराय टीम हांचे मना पासून अभिनंदन करता की तांच्यांनी अशी थोडी डिसिजनां घेतली. जशें आमी पयलीं म्हणटाले, जर खंय गांवांत गेली आनी शाळा पयली जाल्यार ही भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केली. खंयची जर गोंयांत नवी स्कीम आयली जाल्यार ती आमची पयलींचे मुख्यमंत्री आमचे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकारान सुरू केली. तशें म्हजे घर ही स्कीम आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान लास्ट वर्सभर तेचेर काम करून ती इंट्रोड्यूस केली. आणि इंट्रोड्यूसच करून ना तर प्रत्येक मतदारसंघात त्या मतदारसंघाच्या आमदाराक घेवन लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवन तांकां समजयली. ते तिसले ते जे तालुका लेवल ऑफिसर असले तांकां घेवन समजयली. आणि आज ती फॉर्मां ऑलरेडी लोकां कडेन दिली. लोकांनी आज कितलीशी भरली सुद्दां. म्हाका इतलेंच कित्याक सांगपाक दिसता, खुबशे फावटी लोकांनी म्हजे घर स्किमीचे व्हडलेशे इम्पॉर्टन्स कळना. ह्या म्हजे घर स्किमीन कितें जालें, जे लोकांचे आमच्या जी घरां असली गव्हर्नमेंट जागेचेर, कम्युनिदाद जागेचेर किंवा 72च्या पयलीं इल्लिगल घरां असली, जी भराड शेतीचेर असली, शेतांत असली घरां, जशी म्हजे घर स्कीम जाली काय ती जागा कन्वर्ट जावन सनद गावता. आणि एकदा सनद गावली म्हणजे कितें जाता, ती जागा इज लायक सेटलमेंट.
तुझे ते घर असा ते लिगलायज जाता. सो त्याच्यामुळे ते घर फुडें परत रिडेव्हलपमेंटाक वचप परत नवे बांदपाक त्या मनशाक कांयच प्रॉब्लेम जायना. नाल्यार खुबशे फावटी कितें जाता अजूनय जाता आमच्या गोव्यात इलेक्शन येयले काय अपोजिशन भाडकार धमकी दितात दादागिरी करतात आमकां जर मत घालूंक ना जाल्यार तुमकां आमी घरांक नोटिसीस धाडटले. हे अजूनय चलता. हो एक गरीब माणसाच्या किंवा एक सामान्य मनशाच्या तकलेंतल्यान भंय काडपाक की हे घर आसा हे म्हजें घर आसा आणि हे म्हज्या घरात कोणूच हात लावंक शकना हांव अशा धमक्यांक भिवचो ना हो फियर काडपाक आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्कीम केला. सगळ्या लोकांनी कोणी जर घेवंक ना त्याचो फायदो जाल्यार फायदो घेवची ती समजून घेवपाची फॉर्मां अवेलेबल जाल्ले आसात. हांव खरोखरच मुख्यमंत्र्याच्या ह्या गोष्टी खातीर हे करता. ह्या कामा खातीर आमच्या मुख्यमंत्र्याक आतांच न्ही जशे मनोहर भाईक आणि आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांक याद करतात तसे सदांच डॉक्टर प्रमोद सावंताक याद करतले. दुसरे म्हणटात तशें तुमकां खबर आसतली आमच्या गांवांत आमच्या गोव्यात तिसरी डिस्ट्रिक्ट कुशावती डिस्ट्रिक्ट ही केल्ली आसा. ही डिस्ट्रिक्ट करपाचें मेन एम कितें आसा आमच्या सरकाराचें तर आमच्या सरकाराचें एम एकच आसलें की आमचे जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा हे त्या लोकां पर्यंत फोकस जावपाचें हे त्या लोकां ऍडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन जावपाचें आणि जो लोक आमचो जो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट व्हडलो आसलो आणि त्या लोकांक लांब काणकोण फार कारवार बॉर्डर पर्यंत मडगांव येवचें पडटालें सादे गोश्टीक आज ती ह्या चालय तालुक्यांक मेळोन ते एके कडेन जातले. त्यामुळे आमकां ऍडमिनिस्ट्रेशन बरें जातलें लोकांक फॅसिलिटी बरें जातले गव्हर्नन्स जातले. डेफिनेटली तो तालुको हे करपाक म्हणजे डेव्हलप करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे लागतले. म्हाका खबर आसा आमचें डबल इंजिन सरकार आसा आमकां फंड्सूय मेळटलो आणि आमचो मुख्यमंत्री हे तें काम करून घेतले. फर्स्ट टाइम आमच्या गव्हर्नमेंटान आमचो जो गोंयचो मॅप आसा तो कोंकणीन केला आणि कोंकणीन केल्या मुळे कितें जालें आमच्या गोंयची एक सदांच गोंय म्हणटाकसून तूं फॉरेनान खंय वचात बाकीच्या देशांतल्या स्टेटींक व्हडलें वळखना पण गोंयाक कोणूय वळखता. सो गोंयची एक हेरिटेज आसा आमचो गोंयचो एक कल्चर आसा आणि आमची जी ही कोंकणी ही आमची जी आवयची म्हणजे मदर टंग आसा ही सगळी गोंयभर न्ही देशभर न्ही तर जगभर ही आमची कोंकणी कळलेली आसा. हांव ह्या गोष्टीक आमच्या सरकाराक कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमच्या सरकारान आमच्या बिचोलेन जे आमचे आतील पेटीतले जे सगळे देशभर न्ही जगभर फेमस पंडित अजित कडकडे तांकां ह्या वर्सा गोमंत विभूषण अवॉर्ड दिवन इंडियन क्लासिकल म्युझिकाक हो दिल्लो आसा आणि तांकां हो अवॉर्ड दिवन तांच्या हांव म्हणजे सरकाराचे कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक तो म्हज्या मतदारसंघान आसा म्हाकाय तितलो तो स्वाभिमान आसा म्हाकाय तो प्रायड आसा. आमचे बिचोलचे पुलीस स्टेशन इज द 5th बेस्ट पुलीस स्टेशन इन इंडिया आणि हे युनियन मिनिस्ट्रीन ऑफ होम अफेअर्स केला. हांव आमचे गोयचे पुलीस डिपार्टमेंट खास करून आमचे बिचोलचे PI विजय राणे आणि त्याचे पुराय टीम ताचे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमच्या सरकारान एकाच घटकाक किंवा एकाच म्हणजे युथाकूच किंवा शेतकऱ्याक किंवा जाणट्या खातीर न्ही तर सगळ्या घटकांक खास करून बायलां खातीर कितलेशेच फॅसिलिटी केल्ले आसा आणि अंडर गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन 3200 सेल्फ हेल्प ग्रुप दॅट कंप्राइज ऑफ अराउंड 46,000 बायलां हांकां जे लोन दिला आणि हो लोन अमाउंट आसा अराउंड 380 कोटी. म्हणजे आमची जी बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसात आणि जी काम करतात तांकां इतले कोटी हे लोन दिला आणि हे लोन कशें दिला गॅरंटी कोणाची तांची कोणाचीच गॅरंटी ही गॅरंटी आसा सगळी मोदीची गॅरंटी. सो तांकां एंटरप्रेन्युअर कशें करचें म्हणजे आमची जी बायलां घरा बसली तांकां एंटरप्रेन्युअर करचें तांकां एक्टिवेट करचें तांच्यांनी जोडपाचें म्हणून आमच्या सरकाराचो आसा. म्हणजे आमचें सरकार सगळ्या घटकांचेर लक्ष दवरता सगळ्या एजीचेर दवरता नाल्यार दादल्यांक बायलांक असो डिफरन्स कांयच दवरिना. तशेंच आमी कितलेशे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्युअरशिप प्रोग्राम केला आणि ह्या प्रोग्रामाच्या अंतर्गत अराउंड 4,387 लखपती दिदीज जाल्यात. हे लखपती दिदीज कितें जाल्यार आपल्या घोवाच्या पगाराचेर न्ही तर स्वता ही बायलां आपूण एंटरप्रेन्युअरशिप करून ही लखपती दिदी जाल्यात. अशें कितलेशेच स्किमी केल्यात. आमचे सरकार एज्युकेशनाकय फाटी ना. आमच्या सरकारान गव्हर्नमेंट कॉलेजींक हॉस्टेल सुरू केला. साखळी आता हॉस्टेल बांधता मार्शाला बांधता केपे बांधता अराउंड 100 रुमाची हॉस्टेलां बांधतात आणि ती जी हॉस्टेलाची स्टँडर्ड आसतली ती इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आसतली अशी काय हॉस्टेलां नसतली.
खुबशे फावटी आमी म्हणटा गोंयांत कितें न्हू आमचें ट्रेडिशन ऑक्युपेशन. काल म्हजो कलीग आमचो मायकल लोबोबा उलयतालो की आमचो पयलींचो जो कार्पेंटर आसलो, आमचे जे गोंयचे जे पयलींचे जे धंदे आसले ते धंदे करिना, सगळे भायलांकडे गेल्यात. पण आमच्या सरकारान ह्या आमच्या पयलींच्या लोकांनी मेस्तांनी मेस्तपण करपाचें, आमी हेचो अर्थ मेस्तूच करचें अशें न्ही, तांच्यांनी शिकून जॉबूय घेवंक करता, पण कोणाक जायना तांच्यांनी हें करपाचें. हेचे ट्रेडिशनल हे आसा, ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आनी स्कील हे मेंटेन जावच्या खातीर, ताका सपोर्ट जावच्या खातीर डॉक्युमेंटेशन आनी रिसर्च केला, सो दॅट आमचे जे लोकल आमचे जे जाणटे जे आमचे ट्रेडिशन करताले ती कंटिन्यू रावच्या खातीर. आमचो मुख्यमंत्री म्हाका दिसता प्रत्येक खंयच्याय प्रोग्रामाक गेलो काय तो स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणटा. तर हे कित्याक म्हणटा सगळे, जर आमी वचात ती म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट आसा. आता कितें आसता केन्ना केन्ना इंडस्ट्रीक जो जाय रिक्वायरमेंट आनी एकाडेमीक हातून गॅप आसता, हो गॅप भरच्या खातीर म्हणटा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या युथांक की तुमी हे कोर्सीस करात. अनएम्प्लॉयड रावच्या पेक्षा घराकडे बसून रावच्या पेक्षा असोच टायम वचून खंय तरी जॉबाक भायर सरात. म्हणून ते अप्रेंटिसशीप स्किमीज केला. हे सगळे करपाक कित्याक तर तुमकां जस्ट टू पुट यू ऑन अ ट्रॅक सो दॅट तुमी फुडें वचून ती स्कील घेवन आपले तुमचे लायफ करतले. आमचे सरकार शेतकऱ्याक सुद्धा काय फाटी रावंक ना. ह्या वर्सा तुमकां खबर आसा अनसिजनल रेन जाला आनी कितल्याशाच गांवांनी म्हणजे ते आमचे जे भात पडला. हांव स्वता शेतान गेल्लो आसा. आय एम थँकफूल टू आमचो डायरेक्टर संदीप फळदेसाय, तो म्हज्या बरोबर शेतान आयला आनी आयलाच न्ही, ही हॅड प्रॉमिस मी 1.5 म्हयन्यान तो कंपेन्सेशन दितलो. डेफिनेटली सीएमाने प्रॉमिस केल्ले आनी आमी जे कंपेन्सेशन दिल्ले तर पर हेक्टर अराउंड 8,000 रुपीज काय कितले दिले. आनी हे सगळे कंपेन्सेशन आमी अराउंड म्हज्या मतदारसंघात 272 शेतकऱ्यांक दिला. गोंयभर ह्या लोकांक कंपेन्सेशन दिल्ले आसा. सो त्या खातीर तशेंच एग्रीकल्चरान मायलस्टोन एक म्हणटात, जी आमची तालिगांवची वांयगी म्हणात किंवा आमचो आंबे म्हणात किंवा आमचो रायस, ताका GI टॅग गावपा जाय, ते आमच्या सरकारान काम केला. तुम्ही लोक म्हणटाले की दोतोर फक्त सरकाराक कॉम्प्लिमेंट करता. हांव कॉम्प्लिमेंट करपाकूय आसात, पण खूब त्रुटी आसा. जे त्रुटी म्हज्या मतदारसंघान आसात ते हांव ठामपणी मांडटलो. आमचे मिनिस्टर आसात, आमचे निलकंठ हळदणकर बाब आसा, ते काम करतात म्हज्या मतदारसंघान आनी म्हाका दिसता गोंयभर खुबशे आमचे जे डेअरी भाव आसात, जे गायी पोसतात, दूध काडटात आनी खंत दिसता आमच्या जर दिसाक गोव्यान रिक्वायरमेंट दुधाचो आसा तो अराउंड 4 लाख लिटर आसा आनी आमचे जे प्रोडक्शन जाता ते 1.76 लाख जातात. आनी आमचे डेअरी भाव आसा न्हू, हेंची लास्ट 7-8 म्हयने हांकां सपोर्ट प्रायस मेळना. म्हजी मंत्र्याक आनी मुख्यमंत्र्याक सिन्सियर रिक्वेस्ट मना पासून की ह्या लोकांक आमचो 9 म्हयने सपोर्ट प्रायस कित्याक रावता, वेदर इट इज फ्रॉम वेटरनरी सायड डेअरी फायंड आउट करपाचो. त्या आमचे जे शेतकरी भाव आसा तांच्या कडल्यान, डेअरी कडल्यान, आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान, फायनान्सा कडल्यान कोणा कडेन आसा तो फायंड आउट करपाचो आनी रिक्वेस्ट करता एटलिस्ट 3 म्हयन्यांनी तरी त्यांचा सपोर्ट प्रायस दिवपाचो. हांव कित्याक म्हणटा हे जे आमचे जे गायी जे पोसतात तांची ते कित्याक पोसतात, आपल्या पोटा खातीर पोसतात. आमी सगळे जाण पोटा खातीर आमी काम करतात. आमचो जर म्हयन्याचो पगार 7 तारखेक येवंक ना जाल्यार आमी फोन करतात केन्ना पगार येतलो, कित्याक डिले जातलो. मागीर हे जे ते पोटा खातीर करतात तांचो हक्क ना की एटलिस्ट 3 म्हयन्यान तरी एकदा तांकां त्यांचो सपोर्ट प्रायस मेळपाचो. आनी ते असे शेतकरी आसा जे म्हणजे ते ताचेरच जगतात. सपोर्ट प्रायस तांकां 40% आनी इनस्पायट ऑफ 40% सपोर्ट प्रायस तांचो धंदो तरी लॉसान आसा. हांव कित्याक म्हणटा आनी त्या खातीर हांव तुमकां पयलो फिगर कित्याक सांगला स्पीकर सर, 1.76 लाख लिटर दिसाक जाता. कित्याक तर डिफरन्स आसा कितलो, अराउंड 2.25 लाख लिटर दुधाचो दिसाक आसा. जर आमी हांकां सपोर्ट करना न्ही, गोंयान 50 लाखूय लिटर दिसाक दूध जावपाचें ना. 50,000 आय विल बी टू ट्राय. सो हांकां सपोर्ट करची गरज आसा. असो सपोर्ट करपाची गरज आसा की गोव्यान जे दूध जाय ते सगळे आमच्याच भावां कडल्यान जावपाक जाय. आनी अशें जर जायत जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेशो सुद्धा कमी जातलो. कित्याक नवे जनरेशन जे आसा ते भितर पार्टिसिपेट करतलो. आमच्या बिचोलो एक मिटींग जाल्ली, मंत्री आयिल्लो, आमचो डायरेक्टर आयिल्लो, IAS आयिल्लो आनी हांव तांकां सरळ स्टेजी वयल्यान सांगला तुमच्या मुखार जे दिसतात
ते जे शेतकरी भाव असतात 50 वर्सां सकयल म्हाका कोणूय दिसना म्हणून सांगले सगळे 55-60 हेचो अर्थ कितें दिसता की ह्या बिझनेसान आमी जशें म्हणटा ट्रेडिशनल बिझनेस तसो हो बिझनेस फुडें बंद जावपाक वेळ लागचो ना सो त्या खातीर म्हजी परत एकदा रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्री आपल्यान हर तरेन प्रयत्न करता हांवूय दोनदा हो विशय सांगला मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता 2 दीस पयलीं सुद्दां तांचो पेमेंट रिलीज केला पण तो म्हाका दिसता केला जून पर्यंत केला आता हो चालला जानेवारी अजून 6 महिन्याचो गॅप आसा स्पीकर सर दुसरो एक विशय आसा म्हज्या मतदारसंघात लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा म्हाका दिसता जेन्ना हांव जोडपा लागलो न्हू तेन्नाच्यान ते इंडस्ट्रियल इस्टेटचें नांवूच आयकता आनी आतां हांवूय आमदार जावन नांवूच आयकता हांव आय डोंट नो चेअरमॅन हांगा आसा मिनिस्टर आसा तांच्यांनी लक्ष घालपाचो त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी म्हणटा आमच्या सरकारान हांवूच आमदार आसतना आय एम थँकफूल टू आमचे मुख्यमंत्री आनी इंडस्ट्री मिनिस्टर रस्ते केले लाईट दिली उदक दिली सगळे दिले 2दा प्लॉटूय अलॉट केले 40 प्लॉट पण अजून किचे एकच कंपनीन काम सुरू केला इम्पेरियल डिस्टिलरी म्हणून त्यांनी सुरू केला ताका 15,000 जागा IPBच्या अंडर दिली हांव ताका थँक म्हणटा हांव ताचे कडेन 10 फावटी उलयलो आय एम इन टच पण हांव चेअरमॅनाक सांगता ताचे MDक सांगता बाबा रे बेश्टे प्लॉट दिवन जायना तूं तांच्या बरोबर मिटींग घे आमी जाणा तुम्ही ऑफिसर खूप बिझी आसात पण एक लक्षात दवरात आमचे भुरगे थिसर ती इंडस्ट्री पळोवन आयज जाणटे जाल्ले आसात ही इंडस्ट्री सुरू जावपाक जाय आमी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटात अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ सिंग्युलर फॅक्टर फक्त गव्हर्नमेंट करू शकता की फक्त यूथ आम्ही करू शकता आमदार किंवा मंत्री इट इज अ मल्टी फॅक्टोरियल सो आमकां प्रशासन जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा तांच्यांनी कॉपरेट करचें पडटा म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा की ज्यांका प्लॉट दिला 40 प्लॉट दिला तांकां सांगपाचें थंयसर एक कंपनीन 50,000 जागा घेतले लास्ट 6 वर्सां ऑलमोस्ट थ्रू IPB ऑलमोस्ट त्याचो पिरियड सोंपला कांयच करूं ना कित्याक सरकारान दवरुपाची इतकी जागा गरज कितें आसा आमकां कांट बी गेट अ डिफरंट कंपनी म्हाका खबर आसा लाटंबारसे ही आमी नॉन पोल्युटिंग आमी इंडस्ट्री करतले म्हणून आमी ताकाची थोडी क्रायटेरियाज आसा कोणी येवन कितें सांगना फक्त फूड प्रोसेसिंग युनिट हांव जाणा फूड प्रोसेसिंग युनिट येवपाक कमी पण त्यातल्या त्यात आमी एग्रेसिवली काम करूया सो दॅट इंडस्ट्री सुरू जाली अनएम्प्लॉयमेंट सुरू जावनी आमची बिचोले मतदारसंघ हो रुरल आणि अर्बन एरिया रुरल एरियेन खूप ग्राउंड आसा आणि एक ग्राउंड जातलो 25,000 जागेचेर हल्लीच आमच्या एका खरपालच्या देवस्थानात 25,000 जागा आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटाक दिला ग्राउंड करपाक पण आमच्या म्युनिसिपल एरियेन जे 15,000 पॉप्युलेशन आसा ते सांगपाक वायट दिसता एकूय सरकाराचो एकूय ग्राउंड ना आणि बिलीव मी आमच्या बिचोलीतले जे भुरगे टॅलेंटेड आसा कितलेशेच GCA गेला कितकेशेच नॅशनल लेवल स्टेट लेवल गेल्ले आसात आणि ते भुरगे आपली प्रॅक्टिस करपाक स्विमिंग पुलान जाय जाल्यार पेडे येता आणि खंय जाल्यार पेडे ना जाल्यार मागीर पणजे नाल्यार आनी खंय वतात जेन्ना सरकार आमी इतलो पैसे खर्च करता तेन्ना सरकारान खंय तरी जागा एक्वायर करपाची हे हांव स्पोर्ट मिनिस्टराच्या निदर्शनाक हाडटा मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनाक हाडटा आणि ही काळाची गरज आसा काळाची गरज फक्त स्पोर्ट्सा खातीर न्ही तर एक लक्षात दवरात भुरग्यांक जर तुम्ही काय स्पोर्ट्स दिनात जागा दिनात जाल्यार एक भुरगे घरान बसतले स्पीकर सर मोबायलाचेर बसतले आयडियल माइंड इज अ डेविल वर्क्स म्हणटात तशें भलतेच कितें तरी करतले पॅरंट्सांनी सांगले की बाबा तू खेळांक वच तो विचारता खंय खेळांक वचूं ह्या सरकारान खंय दिला ग्राउंड म्हणटले आणि ते मोबायलाचेर बसून अभ्यासाचे सोड हे फिजिकली फिटूय जावपाक जाय आणि स्पोर्ट्स फक्त फिजिकल फिटनेस ना तर स्पोर्ट्स कितें करता फिजिकल फिटनेस तुका डिसिप्लिन शिकयता तुजी डिसिजन मेकिंग शिकयता हे सगळे गोष्टी शिकयता आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि हे मागीर आमचें नुसतें भाशणच जातलें हे नुसतें भाशण जावपाक जायना म्हणून स्पोर्ट्स ग्राउंड बिचोले खातीर जावपाक जाय ही एक काळाची गरज आसा आणि आय डोंट थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट काम खुबशे वेळेस आसा हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला मुख्यमंत्री लक्ष घालतलो खूप बिझी आसा पण ह्याच्या बरोबर मुख्यमंत्र्याचेर सगळे सोडचे न्ही कन्सर्न मिनिस्टरांनी सगळ्यांनी घालून हे करपाचे स्पीकर सर फुडें वतना उलयतना आमचे मतदारसंघात
मायनिंग चालू आसा. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी मायनिंग सुरू केलें. पयलो मायनिंग ब्लॉक आमचे बिचोले वेदांता कंपनीचो सुरू केले. आउट ऑफ 12 ब्लॉक 5 ब्लॉक सुरू झाले. म्हज्या मतदारसंघात बिचोले, मुळगाव आणि अडोलपाल सुरू झाले. मायनिंग सुरू जाल्यार आमचे थोडेशे लोक जे भायर असले ते भितर काम करता, थोड्याशांक ट्रक मेळ्ळे. पण असे कितलेशेच इश्यू आसा. आज हांव सकाळी 0 वराक एक मेन्शन केल्लो आणि तो म्हणजे खास करून मुळगांवच्या लोकांचो. अजून असा जी ही लीज एरिया असा ह्यो पुर्तुगीज टायमाचो लीज आणि त्याच लिजान आताच्या आमच्या सरकारान हे मायनिंग दिला. अजून डिमार्केशन ना आणि हे लीज एरियेन घरा आसात, शाळा आसात, देवळां आसात आणि ताच्या पलीकडे वचान हे लीज एरियेन जर एक मतदारसंघातलो गावातलो कोणीय मनीस जर घर बांदतालो पयली ताका एनओसी घेवची पडटा मायन्स डिपार्टमेंटाची. म्हणजे त्याची जागा असून मायन्स डिपार्टमेंट मागीर तो मायन्स डिपार्टमेंट ताका मागीर कितले फावटी आपयतले तो कोण खबर ना. आणि हे लोकांक सदांच एक भय आसा. आणि मुळगाव तर अशें आसा घरा फाटल्यान मायनिंग सुरू आसा आणि हे मायनिंग जे आसता 24 तास आसता. आता भुरग्यांच्या आमच्या मार्चान एग्जामी येतलो तो आवाज आयकपाक येता. आम्ही जर त्या गावात उभे रावले, हांव रावताय थंयसर मुळगांव केन्ना केन्ना म्हाका स्वता आवाज आयकपाक येता. म्हणून हांव ह्या लोकां बरोबर आसा. मुख्यमंत्र्याक सिन्सियर रिक्वेस्ट आणि सदांच उत्तर कशें आसता कंपनीचे. कदाचित म्हजो एक दीस फोटो हे कितें तरी व्हायरल जाल्लो म्हणजे खंय तरी एक डेप्युटी कलेक्टराक मिटींग आसल्या मायनिंग ऑफिसराक तापयतलो. युजली आय डोंट लूज माय कंट्रोल. पण एक गोष्ट परत परत सांगून म्हणजे त्या मनशाक जर समजना आणि जर इंटेन्शनच ना जाल्यार तापपाचें नाल्यार कितें आसता. इनफॅक्ट त्या दिसात हांव तेचेर तापलो. म्हाका इतलें वायट लागलें की हांव सबंद रात न्हिजूंक ना. कित्याक आय सेड इट डजंट सूट मी. दिस इज नॉट माय नेचर. हांव असो कित्याक वागपाक जाय. खूब दुखलें म्हाका. अशें केन्नाच करचो ना परत अशें ठरयलें. पण केन्ना केन्ना लोकांचे जे हे प्रॉब्लेम आसता इतले दुखतात. म्हाका सरकारान सांगपाचो, मुख्यमंत्र्यान सांगपाचो इश्यू कितें आसा. आमचें सरकार सॉल्व करूंक शकना हो इश्यू. आता आमचं सरकार सॉल्व करूंक शकना कोण शकता. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यातून लक्ष घातलं. म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर 100% विश्वास आसा. म्हणून केन्ना केन्ना त्यांच्या विश्वासाचेर हांव मतदारसंघात वचून कितल्याशांकूच सांगता हांव हे करूं शकता आणि केन्ना हांव करूं शकता तेन्ना हांव करताय बी ते. हे फक्त मुख्यमंत्र्याचे आणि आमच्या सगळ्या मिनिस्टराच्या काउन्सिल. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता प्लीज लक्ष घालात. तांची ती लीज एरिया आसा. हांव जाणा खूब डिफिकल्टीज आसात ते. इट इज नॉट विथ द कंपनी हे ते पूण आमी सगळ्यांनी मेळून तो काडून जावं. खंय तरी तांकां एक सोल्युशन दिवपाक जाय. आमी दिना जाल्यार कोण दितले तांकां सोल्युशन. कोणा कडेन तांच्यांनी वचपाचें. आणि कितें जर पार्टी सेंट्रला कडेन जर कितें करपाक जाय तर आमी करपाक जाय. लोक करूं शकनात. सो त्या खातीर तांचे डिमार्केशन हे जावपाकच जाय. दुसरो इश्यू मायनिंगाचो तो. ह्या मायनिंगान कितलेशेच आमच्या लोकांक ट्रक लावपाक जाय, लावपाक मेळना. हांव पयलीं सांगलां आणि आय एम ऑल्सो ऑन द रिकॉर्ड नाव की ज्या ज्या मतदारसंघात मायनिंग आसा त्या लोकांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाचो. हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर बी हाडून काय जावपाचे ना. हांव त्या दीस त्या व्हिडिओन म्हटलेलें आमी हांगा धूळ खावपाक ना. आयजूय म्हणटा आमी हांगा धूळ खावपाक ना. आमच्या लोकांक पयलो एम्प्लॉयमेंट जाय. वी आर नॉट अगेन्स्ट मायनिंग. हांव पर्सनली एज अ आमदार अगेन्स्ट मायनिंग ना. हांव फक्त सस्टेनेबल मायनिंग. मायनिंग जाय. लोकांकूय आमचे जॉब मेळपाक जाय. तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय आणि सगळे इन अ विन विन सिच्युएशनान सगळे चलोवंक शकता आणि वी कॅन डू दॅट. सो ह्या गोष्टीचेर आमी लक्ष घालपाक जाय. सो त्या खातीर मायनिंग कंपनी ना जाल्यार ते कशें आसतलें न्ही. रोज उठोन मतदारसंघान जर कितें जाल्यार आज हांगा ट्रक आडयले, फाल्यां थंय ट्रक आडयले, आज हे बंद केले, ते बंद केले, इतलेच भोवती जातले. वी विल नॉट गो बियॉन्ड दीस फॉर डेव्हलपमेंट. नाल्यार नवे कितें विचार करपाक आमी फुडें सरपाचे ना. हांव सरकाराचे अभिनंदन करता. थँक्यू म्हणटा. आमचे मिनिस्टराय आसा. रो फेरी सुरू केल्ली आसा. खूब बरी सर्वीस दिता. फक्त म्हाका थोड्या लोकांनी सांगले कित्याक ही फेरी म्हाकाय मदत जाता. आमचे बिचोलकार कितलेशेच मयाच्यान वता. हांव आमचे म्हजे कलीग आणि मयाचे आमदार प्रेमेन शेट कित्याक तांणी इनिशिएटीव घेवन खुबशें काम केल्लें आसा. थोडे लोक म्हाका बिचोलच्यांनी सांगला मातसो तो टायम सांजचो आसा तो एक्सटेंड करपाक जाय म्हणून सांगला. तशेंच केला. सो म्हाका दिसता म्हजो आमचो प्रेमेन शेट आमदार म्हणटा ते केल्ले आसा. तशेंच आमचे सरकार एज्युकेशनाक खूब भर दिता. आमची एक शाळा आसा
पुनर्वसन जेन्ना हांव आमदार जाल्लो ती शाळेची बॅड कंडिशन आसली आनी ती डिमॉलिश करपाक ऑर्डर काडलेली आनी ती डिमॉलिश आतां करतली पूण मागीर सायड बाय सायड नवो प्लान काडून बरी शाळा डिझायन केला जे शाळेक लिफ्ट आसा हॉल आसा कावन्सिलींग रूम आसा सकाळी कोणी तरी कावन्सिलराचो क्वेश्चन काडलो म्हणजे अशी डिझायन केला की फुडल्या 25 वर्सांक जाय तशी पण आज ऑलमोस्ट 3 वर्सां जाली म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट PWD मिनिस्टर हांगा आसा की जाता तितले बेगीन त्याचे फाउंडेशन स्टोन घालून ती शाळा कित्याक त्या शाळेन भुरगे खूब आसात खूब येता पुनर्वसन रिहॅबिलिटेशन कॉलनी आसा ती खूब येतात सायटीचे येतात ज्याच्यामुळे आमच्या भुरग्यांक बरी फॅसिलिटी मेळपाक जाय तसोच आनी एक विशय आसा निमाणी वतना वता म्हणटा सगळ्यांचे तकलेन आसतलो की जे हे खणी बी जे आसात इलिगल चलतात ते लोकांक एक SOP फॉर्म करून लिगलायज करून चलोवन दिवचे तांकांय सुशागत चलोवनी आणि आमकां नाजाल्यार कितें जातात लोक ताचेरय राजकारण करतात कोण तरी कंप्लेंट करतात तांचेर हे करतले आणि सगळे जे वायड असता ते पहिले म्हणतात ते त्या मतदारसंघाच्या आमदाराचे तकलेर हाडून थोपतात सो अशे गोष्टी जावपाक जायना म्हाका खबर आसा आमचो सरकार हर तरेन प्रयत्न करता म्हणून जेन्ना हांव म्हजें स्टार्टींग भाशण केल्लें तेन्ना पयलींचे 10-12 पॉयंट सांगलेले सगळे कॉंग्रेच्युलेटरी आसले विच वर लायक म्हणजे एक्स्ट्रीमली वेल डन म्हणटात तशें आणि जे म्हज्या मतदारसंघांचे थोडे त्रुटी असले ते सांगले या आम्ही सॉल्व करता आमचं सरकार फक्त सरकाराचे अटेन्शन सीक करपाक मिनिस्टरांचे अटेन्शन सीक करपाक ते हांव पॉयंट सांगलेले देव बरें करूं म्हणटा Mrs. Divya Rane. Speaker sir, I rise to support the motion of thanks to the governor's address moved by Shri Krishna Daji Salkar, Honorable MLA Vasco, seconded by Shri Kedar Naik, Honorable MLA Saligaon, and Shri Jeet Arulkar, Honorable MLA Mandre. At the outset, I would like to thank His Excellency, Honorable Governor Shri Pusapati Ashok Gajapati Raju, for a comprehensive, forward-looking and people-centric address that clearly reflects the vision, commitment and priorities of our government towards inclusive development and good governance in Goa. One of the most significant highlights of the governor's address is the historic decision of the government to create a third district in Goa, that is the Kushavati district. This creation of a third district in Goa will greatly strengthen administrative efficiency and bring governance closer to the people. By reducing the workload on existing districts, this step will enable faster decision making and improve the delivery of public services in a timely and responsive manner. I would like to congratulate the Honorable Chief Minister Pramod Sawant ji for this historic decision. The Governor's address also, Kushavati district will also stimulate the local economic growth, generate employment opportunities and strengthen local businesses in Kankon, Kepe, Sange and Darbandora areas. The Governor's address also acknowledges the 550th anniversary celebrations of the Shri Samsthan Gokarn Partagari Jivottam Math, marked by the inauguration of the 77-foot bronze statue of Lord Ram, one of the tallest in Asia, at the hands of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This landmark stands as a powerful symbol of India's cultural and spiritual resurgence. Another important people-centric initiative is the Majhe Ghar scheme. I would like to congratulate the Honorable Chief Minister for this. This has been launched at the hands of the Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, and this has ensured that every Goan today has access to a legally secured shelter and the long-cherished dream of owning his or her own house. I commend the visionary leadership of the Honorable Chief Minister Pramod Sawant ji for taking this forward with sensitivity and resolve. This scheme truly reflects our government's commitment to dignity, stability and overall well-being of families across the state. In the same spirit, the amendment to Section 38A of the Goa Land Revenue Code for one-time regularization of encroached land where dwelling houses existed prior to 28 February 2014 is a humanitarian measure aimed at addressing the plight of landless persons. I sincerely appreciate the government for honoring the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel and Bhagwan Birsa Munda ji, remembering leaders who dedicated their lives to unity, justice and the upliftment of the marginalized.
inspires the present generation to serve the nation selflessly. This reflects a government that respects history while shaping the future. I congratulate the government and the Election Commission of India for successful conduct of the Special Intensive Revision Drive, the SIR drive. This drive will ensure a more accurate and inclusive electoral roll, enabling every eligible citizen to exercise their democratic right and strengthen public trust in the electoral process. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the government has introduced and implemented the next generation GST reforms. These reforms will bring tangible savings to every household by reducing inefficiency and lowering the overall cost of goods and services. At the same time, they significantly strengthen both ease of living for citizens, ease of doing business for traders, entrepreneurs, and all the MSMEs. His Excellency also emphasized that the preparation of the vision document Viksit Goa 2037 is in the final stage of completion. This document will serve as a comprehensive and inclusive long-term roadmap for Goa's development, fully aligned with the visionary leadership and national vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It will guide Goa's progress across key sectors such as education, health, infrastructure, tourism, environment, and employment. I welcome and appreciate the government for the completion of the newly constructed fire station at Valpoi, which will be inaugurated very soon. This important infrastructure will significantly strengthen emergency response and fire safety services in the region, ensuring quicker response time and enhanced preparedness during fire and disaster situations. Under various livelihood and women's empowerment initiatives, such as the Startup Village Entrepreneurship Program, the government has achieved remarkable progress in strengthening rural livelihoods. The creation of 4,387 Lakpati Didis stands as a powerful testament to the government's commitment to economic self-reliance and the financial empowerment of women. In addition, 19,340 women members have been identified for structured mentorship. Training of 181 Swayamfurna Sakhis further strengthens grassroots leadership by creating a cadre of confident women mentors who will guide and inspire others in their community. Another impressive and forward-looking initiative of the government is the empowerment of women entrepreneurs through the Drone Didis initiative in the field of agriculture. By training women to operate drones for activities such as crop monitoring and precision spraying, this program combines technology and livelihood generation. Empowering women and nurturing the next generation remains a key focus of the government's welfare. During the current financial year, up to October 2025, 1,27,170 beneficiaries have availed support by the Grah Aadhar scheme, strengthening household stability and providing direct financial assistance to every household. Additionally, 3,562 applications have been sanctioned under the Ladli Lakshmi scheme to encourage education and long-term security of the girl child, while 2,230 beneficiaries have received support under the Mamta scheme, ensuring health and nutritional care for mothers and their infants. I take great pride in highlighting that Goa has become the first state in the country to operationalize the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana 2.0. This landmark achievement reflects the government's unwavering commitment to empowering our youth with skills that are relevant, industry-oriented, and future-ready. I'm proud to highlight that Goa has been declared a fully literate state, marking a truly transformative milestone under the new literacy program. The active participation of 191 village panchayats and 13 municipalities reflects the deep grassroots commitment and coordinated efforts of the government to ensure that no one is left behind. I would like to congratulate the Honorable Chief Minister for this achievement. Speaker, sir, I would like to appreciate the government's assured price for agricultural produce scheme, which has provided critical support to farmers cultivating major crops such as paddy, arsane, oil palm, areca nut, coconut, and especially cashew. In the current financial year, up to November, as many as 3,048 farmers have benefited under this scheme,
with an expenditure of 239 lakh, reflecting the government's strong commitment to agriculture sustainability. For cashew farmers in particular, this assured price mechanism has brought much needed income stability, protected them from the market fluctuations, and encouraged the continuous cultivation of this traditionally and economically important crop for the state of Goa. I also appreciate the government's focused efforts in promoting organic farming through various schemes. In the current financial years, up to November 25, 282 farmers have benefited. And in today's times, organic farming, as we all know, is not just an agricultural practice, but a necessity, ensuring soil health, safe and nutritious food, environmental sustainability for everybody. I'm especially proud to highlight the GI tag that has granted to Goa's cashew apple soon after the GI tag that has been accorded to the cashew nut, along with its GI tag to other vegetables as well and fruits. That is आमचे तालिगांवचे brinjal, गोंयचो आमचो मानकुराद आंबो, गोवन कोरगूट rice. In the current financial year, up to November 25, as many as 59 major projects worth 1,410 crores have been successfully completed across critical sectors such as roads, water supply, buildings and sanitation, while 15 additional projects worth 1,048 crores are progressing at various stages of execution. Importantly, constituencies like my constituency have greatly benefited through the hot mixing of roads, strengthened PWD infrastructure works, and improved public facilities. I would like to thank the Honorable PWD Minister and Honorable Chief Minister for their continued support. Ensuring uninterrupted and safe drinking water supply remains a key priority of our government, and consistent efforts are being made across the state to strengthen water infrastructure. The augmentation of water supply schemes through new water treatment plants have already been initiated for a capacity of 325 MLD, significantly enhancing the state's ability to meet the growing demand. I am particularly pleased to highlight that one such important project is underway in my constituency, that is in my Mohalla Panchayat, where the work of a 15 MLD water treatment plant is in steady progress. I want to congratulate the Honorable Minister for Power and his chief engineer, Mr. Stephen Fernandez, since the government has undertaken major large-scale projects across the state for the conversion of overhead power systems to underground cabling, with an estimated investment of over 1,341 crores. This transformative initiative is aimed at modernizing our power infrastructure, improving reliability, and enhancing public safety. For the people of Sattari, this will mean fewer power disruptions, improved voltage stability, and safer streets free from hanging wires and poles. His Excellency highlighted the remarkable progress made by Goa in the fight against tuberculosis. Achieving 107% of TB notification targets up to November 25 is a significant public health milestone and reflects the strength of our healthcare delivery system. I place on record my sincere appreciation for the Department of Health under the dynamic and committed leadership of Honorable Minister Shri Vishwajit Rane and the entire DHS team, who have been working tirelessly and relentlessly at the grassroots. 12 panchayats were TB-free by 2024 and 49 panchayats fulfilling all criteria for TB-Mukt status as of November 2025. These achievements reaffirm Goa's commitment to building a healthier, TB-free state and contribute meaningfully to the national goal of TB elimination. I would like to draw attention to the remarkable improvement in emergency healthcare response in our state, with the call response efficiency of the EMRI rising from 96% to an impressive 99%. I commend the tireless efforts of the EMRI team under the guidance of the Honorable Health Minister, Vishwajit Rane, and place on record my appreciation for GVK MRI Goa, led by Chief Srimati Sushma Saini, along with all our call handlers, ambulance staff, and frontline responders.
Goa is poised to take a major step forward in strengthening its healthcare infrastructure. The development of a state-of-the-art cancer hospital in collaboration with the prestigious Tata Memorial Hospital. This landmark facility will bring advanced cancer diagnosis, treatment, and care closer to home for Goans, significantly reducing the need for patients to travel outside the state for specialized treatment. The strength of a society is reflected in how it cares for its most vulnerable citizens. And in this regard, the Social Welfare Department, under the dynamic leadership of Honorable Minister Shri Subhash Valdesai, deserves special appreciation for its consistent and compassionate efforts. Through the Dayanand Social Security Scheme, the government provides monthly financial support to persons with disabilities and widows, ensuring dignity and social security. I would like to highlight the impactful implementation of the Atal Asra Yojana, through which thousands of beneficiaries, whether it's the ST community, the SC, OBC, EWS, or the general category, the marginalized sectors have been benefiting through this scheme. I especially commend the Minister for its proactive efforts in organizing taluka-level camps across the state to sanction pending and incomplete applications, ensuring that deserving beneficiaries are not left out due to procedural delays. I commend the Honorable Minister Subhash Valdesai ji for the successful organization of the International Purple Festival 2025, which clearly reflects our commitment to inclusion, transforming sympathy into empathy and meaningful action. The International Purple Festival, we had a footfall of over 2 lakh. All states and union territories participated. United Nations collaborated with the government for successful organization of this festival. 27 nations participated. Over 300 events of sports, cultural, and different seminars were organized under the leadership of Honorable Minister. Again, with his department, Palliative Care Center has been started for the patients with a disability. Under his same department, Mukhyamantri Dev Darshan Yatra has been started under the Social Welfare Department, where thousands of devotees across the state of Goa, across different communities, and whether Christian असुनी की तो हिंदू असुनी की मुसलमान असुनी, people from all सगळे धर्माचे, सगळे जातीचे, सगळे समाजाचे, everybody equally participates in the Mukhyamantri Dev Darshan Yatra. And ते वलंकनी वचुनी की अयोध्या वचुनी, each and every devotee is benefited with this. I would like to congratulate again the introduction of the Ro-Ro ferries. It doesn't mean that our old ferries are going to get extinct, but the introduction of the Ro-Ro ferries is the need of the hour, and it helps in the quicker response in time. I extend my heartiest congratulations to Padma Shri awardee Srimati Libya Lobo Sardesai ji. This honor reflects the government's commitment to recognizing unsung heroes of Goa's liberation movement. Speaker, sir, I would like to mention that the verdict of the people in the Zilla Panchayat elections recently held in December 2025 has sent a clear and a positive message. The overwhelming victory of the Bharatiya Janata Party reflects the trust and the confidence reposed by citizens in the government's policies, leadership, and delivery on the ground. This mandate is a strong endorsement of our commitment to grassroots development and people-centric governance. I congratulate the Bharatiya Janata Party under the leadership of Damu Naik ji and the Honorable Chief Minister Pramod Sawant ji, and to each Karyakarta who has worked tirelessly at the grassroots, taking the message of development, good governance to every village and household, making this resounding victory possible. Overall, the Governor's address reflects a clear vision of transparent, citizen-centric governance aligned with Goa's long-term vision of Vikasit Goa 2037 and Vikasit Bharat 2047. It balances development with heritage, growth and compassion, and governance with sensitivity. I am proud to be a part of a government that works for the people, with the people, and in the interest of the nation. With these words, Speaker Sir,
I wholeheartedly support the motion of thanks to the Honorable Governor's address. Shri Alice Lawrence. Speaker, sir, I rise to compliment His Excellency Governor, and I would like to thank the government and the governor also too of all the works that have been carried out in my constituency, in our constituency. In fact, because I would like to tell you that for the first time, I have had the distinction of being in the assembly with the grace of God and with my voters, that I've been able to see a lot of chief ministers and a lot of ministers, and I have seen performances. I have seen criticism, I have seen appreciation. I have seen a lot of things with all the, I have been fortunate to have that opportunity, but I would like to thank the Honorable Chief Minister also for all the works that have been completed in my constituency. It is very easy for people to say that it is a BJP government. I come from a Salsit constituency, and it's very easy to say it is BJP, it is this, it is that. There are talks here, there have been allegations from here. I was looking, I was reading, I was hearing the opposition benches also shouting that you were brought, the BJP was brought in to change what Congress had done. All the things that the Congress had done, I remember I used to go for agitations soon after Manohar Parrikar came to power. And I used to see how much I was badly treated. I was untouchable because I was from the Congress. I have seen all that. Finally, it is easy to criticize. I have seen the Chief Minister. I have seen right from Mr. Ravi Naik. I have seen Pratap Singh Rane. I have seen Digambar Kamath. I have seen Manohar Parrikar. I have seen Parsekar. I have seen, now I have seen this. The chair always has thorns. Any good chair has thorns. The person who sits on the chair knows exactly what is the thorns. Any chair. So it is difficult to judge people. We are here, we quickly judge people, but we don't assess what situations that person is. Some judgments have to be left from somebody above this place and somebody above. But we fail, we criticize. So therefore I want to first appreciate. I want to tell the Honorable Chief Minister and the Honorable Governor that in my constituency, in our constituency, a lot of work has been carried out. For the first time, electricity underground cabling has been done. Almost 80% of the work has been completed. No doubt, while doing the underground cabling, they have to excavate the roads. Some people from our constituency think that when they are abroad, one side the cable comes, the other side the restoration comes, the other side the tar comes. It doesn't happen that way. The weather conditions, the tendering processes, the work that has to be completed, the quality of work, the difficulties are there, that there are pipelines, underground pipelines, there are so many things. It is not like abroad. There are a lot of issues. Somebody doesn't allow. He doesn't allow you to go out with the carriage width of the road. He says, my road is not acquired. You can't touch it. All these issues taking into mind. We can't put transformers. When we go to put transformers, it becomes so difficult to put transformers. There is somebody objecting, somebody coming to fight, somebody, when the transformer is being built up, he comes and breaks it. I had such tough cases, but we have successfully completed, and this has been completed. My permanent health center has been completed. Mention is there by the governor. It's been taken up and reached almost the second floor. In our constituency police station, the governor has been mentioned. I am grateful for him to mentioning that police station of our constituency has been started. Work is although slow, but we will see that we are taking constant meetings to follow up. Now all these things we have done, plus roads have been taken up. We were planning, the government is planning up. I'm kind to inform that the Minister Water Supply is, this water division is insisting that we take up underground piping, new replacement of meters and piping and all that. I would request, I would also tell the Minister that since we have whatever roads we have done hot mixing, we will do the other roads we will take up. Because water pipelines are all damaged. They are more than 50, 60, 70 years old. They are all completely having moss, they are having they have corroded. Some of them don't exist totally. There's only a pipe, and in between the mud, what is going. Because sir,
All these things I would like to comment, and I would like to tell the government, I have to thank the Honorable Chief Minister. I have to thank the Council of Ministers. I have to thank everybody who have helped me. And the people who have, I will take this opportunity also to tell the people that those who have, have borne with me the difficulties, I would like to appreciate the efforts. Because sir, Majekar scheme has been, although a lot of criticism is there of Majekar. I have been an attorney, I have been a special attorney of the Comunidades. I have seen previous successive governments have done nothing, nor demolished them, nor they have, on the contrary, was used as a vote bank. And no party cannot deny it. I don't think any party can deny this fact. Majekar is there. Only thing was, I wanted the Chief Minister, I wanted the government to only increase the rate of compensation. Whatever the party was paying to the Comunidad or to the party or had to be little more. That was the only demand I had from the government. Because sir, if that could be accommodated, I would be very happy, very glad. I want to thank Honorable Minister Subhash Phaldesai for his Purple Fest. His Purple Fest had one of the highest footfall, 2 lakh people, all states, union territories, so many people there. United Nations also collaborated with him. There were almost 300 events. There was, for the first time, I have seen successive governments, I brought it on record, no way special people were taken care of. No doubt, there will be opposition. They will say, no, we want more. If that person who doesn't say he wants more, he will not work harder. So at the same time, appreciating all the efforts, staff, everybody, I will not take a name, Pavaskar, there so many people are there who are doing so much of work. First time we have seen that even people are being given wheelchairs, we are given so many facilities. I have one more apprehension, the special schools require more funds for transportation, and when they come to the Purple Fest, they have no provision to give them any money for transportation and all that. It's very difficult for them. Please see next time that you accommodate these things in your Purple Fest. Whoever comes to you, and please have the fest when there are no exams, so that other children can come, who, not the special children, the other children can come and see the difficulties of these people. Please see that you incorporate that. And this has to be done only to give respect for the special child. The other children have to be inculcated, you have to inculcate in them the respect for these people. So just do that and don't do the Purple Fest when exams are there. Please do it outside and get all schools, get all local schools from there to come there. Speaker sir, Goan economy has been showing a rise of almost 14.94%, 23-24 estimates. So under Ministry of Statistics, it's a good thing. But how much we reach out to the people with these statistics, that has to be seen. Attention and focus has to be there that the common man needs to grow, which I'm not here to say that is not going, but more effort is required, Speaker sir. Law and order situation is everybody talks of the law and situation. I want to appreciate the service of the DJP. Yesterday I saw silencers, some motorcycles going with silencers. There was a video on Facebook. I immediately sent the video to the DGP. Within 6 hours, 7 hours, the DGP got all the vehicles attached. I have to congratulate them, but at the same time, these people who go with silencers, these people who go making noise in the villages, is deafening. I want assurance from the Chief Minister that these all bikes that go with silencers and disturb the old people have to be finished. All the silencers have to be removed. They have to be lined up and rolled by a road roller, by a clear message. The people who are selling it should be raided and no silencer should be given. This is a big hindrance to this. Drugs and all that, no doubt, drugs have been raided, everybody. But Speaker sir, I would request the government that more has to be done. I am always here, I am on record last time in previous, every assembly I speak on drugs. Drugs, the work that is done by the police on drugs is not sufficient. Drugs have been sold, simple drugs like ganja have been sold on few Rajasthani shops. These Rajasthani shops
are putting, Rajesh and a few fellows are putting, having shops and rent is more than 20,000 per month. And the simple old guy, पहिले आमगे कोण बुसारी आहलो, कोण पडे तो हें कोतालो तेका, तो कितको होता तो हांव नेना, तो बडा आमगे इंटेश माहलो बडा, तो कितको येतालो आनी कितको ते शॉप चलयतालो ते हांव नेना. But हेंको कितको जाता इतू फास्ट. This is only the issues that are happening there. Speaker sir, in agriculture is उलयता आसतना म्हाका जायत उलोवपाक जाय. Speaker sir, the government has done lot for agriculture, but agriculture is not sufficient. Right? Material पडे हा standard cost आहा तो drip irrigation आजी तो सोडोवपा जायो. मागीर rates for vegetables, भेंडी, cluster bean, chili or 65 rupees, down 32 rupees, bottle to 35 rupees, cucumber 30. These rates have to increase. Otherwise, they will have problems. Agriculture activity, the electricity should be, electricity take a rate, charges on electricity for agriculture. Especially people who are doing agriculture. Thank Mashe, thank rate, because ST farmerang maksada 50% subsidy ati Mashe vado paze for machinery. Magir Arekanat machinery hati anchor paze, teka subsidy vado paze. Because I am going fast. I know I am taking time. Purchase pade for Goya Gildale agriculture machinery, Goya Gildale Maksada ती मारोगा बाहेर गेल्या सोय or rate जावपा जाय ते सारको. See कसं there are issues. Agricultureant आमगेले पडे farmer आहे ते भरपूर suffer जाते. तेंगेले crop पिडे जाता, तेंगे जायत पिडे जाता, तेंगे material सारक स्वातेर पावना म्हणजे तेंगेले pesticide गेल्यार ते material उत्ता. आमगे farmer आहे ते more than 60% of the farmers, they don't put pesticide. They try to avoid as far as possible. Ata speaker sir, talking about farmer even pade thengele compensation of farmers have to be increased. Speaker sir, I would like to speak on social welfare also. Speaker sir, governor has briefed that he has got underprivileged people have got Dayanand social security scheme. Ata agriculture farmers if security, the Dayanand social welfare scheme could be extended to farmers. तर farmer आहे बडे जाणटेले जावं इतले ते agriculture तेंकाय ते हे स्किमी घालो मेळटा like how seamens have been done. Seamen आहे ते भायर seafarers आहे तेंकां केले ते भाशेन तेंकाय करपाक जाय. स्पीकर सर हेल्थाची उलयता आसतना आनी lot of improvements are there. What GMC was, what Hospicio was, no doubt there have been improvements, but are they sufficient or how much more we have to do? That should be the focus. Because sir, doctor angele promotions, doctor ay new posts, they diu pazai. There has been lot of resentment there. Kitago and salary also. As far as salary is concerned for doctors, we have to see. As it is, there are no doctors. As it is, doctors are short. So I would request the government to look into this and see that we have, whereas South Goa District Hospital, and the situation of that is little bit, in the sense that doctors have to be, there will require more doctors, there is more facilities to be given for district hospital. Yes, Alan, don't matter now. And Speaker sir, I would like to also mention that when we talk of Hospicio, it is a South Goa amge lokank. Itli henzata tras jata that we have to see that there is more facility there. Tinga doctors ani jay, tinga physicians ani jay, tinga doctor retire zale. South Goa Hospital the assurance government has 1 minute TB control program, oral health, tobacco control, yes, सगळे schemes जावपाक. Speaker sir, last जे doctor retire झाले ते पासून replacement झाला. New doctors थिंगा चोड जाय oral health पासून heart, there is no facility there. Speaker sir, ICU पासून any facilities जाय थिंगा. Why I am insisting on South Goa? Because South Goa District Hospital, I know what is the situation. Daily patients होते and तेंगे situation कितें. तेंगे hospital आया मेळना. Most important was तेंगे एक बार OT मेळना आनी कितें मेळना. आनी GMC, so the doctor is जायत issues high, as well as one more point I would like to raise in the GMC. Lot of operations are getting postponed. Why they are getting postponed is because of ICU not available. ICU कितें मेळना, ICU थोडे beds आहे. All these issues I have been taking. 1 minute.
House is extended by 5 minutes. Okay, no. How's it? Okay. Okay. Speaker sir, Speaker sir, I would like to even mention about GMC Uletasona. All these issues need to be addressed. All the most important things that are there, finally it is the health. It is the health that matters, nothing more. More than that, if we can, I know, no doubt, the minister is doing a very big job a very good job as far as the health is concerned. But thing is that the operation she postponed that ICU another na. Thank you. Situation कितें? तो ready ha operate करपाक, पण ICU ना म्हणून operation postpone जाता. I have seen one case. I am highlighting one case. आमचे constituency. तेक बडे कॉलो बन गेल्लो आनी तेक आनी कितें जाल्लें. तेक ICU मेळना म्हणून तेका ऑपरेशन पोस्टपोन कोण तेका ऑपरेशन पोस्टपोन कोण सारको तेगे तो फायनली ही रीच्ड अ स्टेज आफ्टर 2 weeks एंड डॉक्टर्स साठी ते ऑपरेशन करपा नाका ते बोन हे जालें मो ओवरलॅप जालें मो ऑलरेडी हे जालें मो क्युअर जालें मो आतां क्युअर जाता आसतना तेगे क्युअर जाता आसतना ओवरलॅपिंग सारकें जावं ना एंड परमनंट डिफेक्ट उरला तेका नाव बिकॉज ऑफ OT. सो आय वूड रिक्वेस्ट हो पड इश्यू आहा तो एज फार एज ICU is concerned, operation getting postponed. I would request you to pay attention, Speaker sir. Continue, Guru. Animal husbandry hospital, Speaker sir. So animal husbandry hospital pasun new hospital zala. Tintu very good things zala, no doubt. I insisted. We went ahead and we took meetings and we had a animal husbandry hospital. Tintu there are complaints, there are issues. Medicine medna, ani kit medna mo. Doctors nai, ani kit na mo. All these issues I've been taking with the Honorable Minister and I've been taking up with the directors. Slowly it is getting done. Slowly things are moving. No doubt. But at the same time, teka ani dekho facility koro meta. Tegele furniture ache ani kiten काम pending ha. Te जावपा जाय. Te जाले काय ना, it will be full-fledged. No doubt. We on our part as an elected representative, people like us should go and see what is happening there. And if we go, there is a constant improvement. We should take meetings in the interest of farmers. Kitako atan duda farmers. And last padyatin duda farmers of cattle farmers. Anen ulla nahi. Thode ulle te. Mak ek pad astale plastic atan thibon mak astale. Asil में काय problem ना. आज दूध की जाते सोई. Almost 60% of the milk. 60% of the milk is been 60% of the milk is adulterated. Adulterated म्हणून पता ना देंगा. It is all chemically mixed. आणि कितें गायांचे आणि म्हशांचे करून नाही ते. ते कोते direct acid का. So I would request at the same time again thanking the Chief Minister. I have highlighted some issues which require some focus. No doubt, I have seen the entire lot of governments coming in, and Maksada, I have the dirty credit also going to many parties also, but important. No doubt about it, but we will see that all these things, any advances, I trust the government is going to do better the whatever things, and I want to thank the government for doing a lot of my work. Thank you, Speaker sir. The house is adjourned till 4:30.